हॅलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग अँड वेलकम बॅक टू माय यूट्यूब चॅनल. चल कशें आहे? बरें आहे. सोदून तुम सगळीं बरें आहे म्हण आनी आमी आहे बरें. आनी तुमकां खबर आसतली कालचो ब्लॉग म्हळ्यार आतां कवर केला आनी आतां थंय न्यू स्टार्ट केला, आयचो ब्लॉग स्टार्ट केला. आनी कालचो ब्लॉग म्हळ्यार तुमकां खबर आसतली की म्हाका काल हॉस्पिटलां वचपाक पडलें म्हूण राती कडेन गेम थंयत आसतनाची. आनी सांगपा म्हळ्यार बरें जालें, इंडिया जिखिलें आनी हांवें जस्ट मॅच करूच येयला. आनी तूं म्हणटली मामी कितें जालें कोन्न. एक्चुली ती म्हळ्यार न्ही काल ती दिसू बरी नासूं ना ती. तुमकां सांगपा म्हळ्यार मातशा आपल्या अशें करून व्हंकली माता ती तोंडी आहलोली. मागीर ती आमकां सांगलें आयक दोतोरा थिंगा म्हळ्यार तें कशें आयकुना. म्हणून लागोली आपूण टॅबलेट घेयलो घेता म्हणून लागोली. आनी मागीर आमी बी मागीर म्हाकाय काम पडलें आनी हांव भायर सरलो. सो मागीर रातीको कितें जालें, रातीको हांव येयलो न्ही एनसू घेवन येयलो हांव वचोन. मागीर हिंगा न्हांवलो बीन आनी गेम चोवपा लागलोलो. मागीर म्हणपा लागले आपल्या जिवा बरें दिसना सारकें, चड आपल्याक कितें जाता अशें म्हूण. मागीर म्हळ्यार तूं दोतोरा थिंगा नाटा जाल्यार या म्हणोन. मागीर ते रात पसून ना म्हणटा ती, बट तें फोर्सफुली येयल्ली हॉस्पिटलां. मागीर वोसोन ते हेल्थाक वयली. मागीर ते हेल्थाक विचारपा लागली तूं कितें कोता तें दोता वो कितें कोता काय म्हूण. मागीर हांवें ते कडेन विचारलें कित्याक सद्या ते बगले रावपाकूय कोण आसूं ना. आनी कितें आमगेलो तें रावता म्हळ्यार धाकलो बाब आहलोलो आनी म्हाकाय कांय थिंग भितर रावपा मेळना. आनी मागीर ऑप्शन आसूं ना आमचे कडेन. मागीर एनसू म्हणूं लागलें आपूण रावता आसूं. आनी सांगपा म्हळ्यार एनसू केन्ना रावलो ना तशें हॉस्पिटलां खंय. सो एनसू म्हणूं लागलें आपूण चयता आसूं म्हूण. मागीर हांव रावलो म्हळ्यार तेशी पयलीं हांव रावलो कित्याक कोण आसूं न्हय आनी बट हांव रावलो. मागीर रातीको आनी पेशंट येयले 3 वरांचे कितें. मागीर हांव सोमतो उठोन भायर येयलो, गाडयेन येयलो आनी हांव सोमतो गाडयेन न्हिदलो राती कडेन आख्या रात. मागीर हांव गाडयेन न्हिदोन काडलें. आनी अशें करून जालें. आतां सद्या आहा बरी आहा. सद्या ती हाडली घरा हाडली. आतां आहा बरी आहा, भोंवता भायर आहा, बाबा फुगले खेळटा आनी नॉर्मल आहा आतां सद्या. ओके. आनी ते हांव आतां येयलो थिंगसान ते पेटा घेवन येयला आनी आतां आहा बिस्तो. आतां बिस्तो म्हळ्यार तो कालचो व्लॉग एडिट कोता आनी तो व्लॉग घाता. आनी तेका लागून तुमकां एसो प्रॉब्लम जालें काल, तेका लागून तो व्लॉग मातशें तुमकां लेट चोवपा मेळ्ळा. तेका लागून सॉरी म्हणटा. ओके. Leaves, my cinnamon, garlic, cloves, pepper, कितें कोता गाय न्हू pulao. आरोस न्ही मगो. No, arroz के नाही पुलाव करते. सो आज आमगे ते चलता पुलावा तयारी. आणि हे वेलची आनी आतां कांदो दितलो कितें घालता तें कांदो माय घालपाचो मसाला फ्राय जावन पयलें फ्राय करपा खंय. फ्राय करपाचें मागीर कांदो घालपाचो. आमगे ते भायर कोताय गॅस हेजे रान्नीचे सांग टेस्ट आनी बरें येता आपला. पेस्ट घाल्या गो, पेस्ट घाल्या. आतां भाजयेत मुटरी मागीर घालपाचो कांदो. मागीर दाखयता तुमकां मुखार. कोण भाजल तें जाल्यार आनी आतां घायला कितें. कांदो घायला, कॅरेट घायले. आतां घायला कांदो आनी कॅरट. आतां तें सारकें आख्खें होण मारपाचें. ते पयलें ते खडा मसाला म्हणटा ते खडा मसाला ते घायले तेणें. आनी आतां घातात तेल. भाजलो म्हणटरी मागीर स्प्रींग ऑनियन आनी टोमॅटो, भाजल मुटरी. ग्रीन पीस. ओके. वेज सात. पुलाव वेज. आमगेलो वेज पुलाव चलता आनी आतां बरो पयलो होण मारपाचो. सारको तांबडे जावपाचो पियाव सारको. तो घायला तो पियाव कांदो. कांदो घायला, पियावूय घायला. कांदोय घायला आनी पियावूय घायला. पियाव घालपा नेमको कांदो कित्याक घायलो. ऑनियन बीन घायला. तीन भाशेन घायला. ते घायले ग्रीन पीस. ग्रीन पीस बी घायले ते मागीर आतां. आनी आतां
मुकलो ब्लॉग कंटिन्यू ती करतली. हांव गेलो म्हाका मातशें काम आहा ब्लॉग एडिट करपाचो. आतां आमगे होण भाजल्या उदक आतां आमगे 1 किल्ला पुलाव तो म्हळ्यार आमकां असले 2 काश घालूं पडटले. पुरो पुरो न्ही पुरो खरो कोथिंबीर मॅगी नका. हय मॅगी घाल. हेचे मॅगी घाताय बारा मॅगी घालपाचे 1 किल्ला. आतां ते वॅज पुलाव आमगे जाय येयला रेडी. तांदूळ बी घायले सो मातशें एक पाटेश कोण आलोवपाचो चड न्ही सो कोणा लागत बी म्हण. हय तांदूळ मोडटा ते चड आलो जाल्यार घायलो. सो आतां थंय जायत येता आमगेलो रोखडोच आतां एशें कोन्न जाला आनी एक 10-15 मिनटान रेडी. सो ते आमगेलो फायनली जालो पुलाव रेडी. ते आमगेलो वॅज पुलाव आनी ते एक आहा चिली. ते हां पिकल म्हणटा मागीर काबार आपयलो आनी हाडपा जाय. आनी थंय सालाद आनी लेपो फ्राय. आयज आमगे मेनू हो थंय दिवपाचो पेट. आतां ते रातीको जालीं 8:30 आनी तेजे बगले खेळोंक पडटाय दोना. एक मातशें सोडला खेळों कित्याक तेका भितर दोताय रातीचो. सो आतां तेका वॉशरुमा बी कितें वचपा जाय जाल्यार करपा लागून भायर सोडलो आहाय तेका. आनी तेजे बगले ते भायर खेळटा आनी ते मॅडम आमगेली आमचो तेजे बगले खेळटाले. जालें रे पात्रांव या तेजें नांव पिकू. नांव कळ्ळें आसा तुमकां तेंगेलें रिवील आयज जालां नांव पिकू. तो आमगेलो पिकू पिकू वास घेत चोय पिकू 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 पिकू. आतां तो आपल्या टॉयलेट करपा जाग सोदिता. न्यू आहा न्ही प्लेसीक तेका मातशें त्रास कोत्ता तो अशें करून न्यू प्लेसी वास घेवन हें कोत्ता. तेगे एक बरें तेश कोन्न वॉशरुमा बी वचपा जाय. आनी तेगेलें एक बरें जाता आमकां तेका रातीको भितर दोताय खरो पूण तेका अशें करून मुतूं जाता वो टॉयलेटी बी जाता न्ही भोकू लागत तो आपूण आपल्या भायर राय म्हूण. तेदो हांव भायर हाडलो न्ही भायर हाडलो म्हणटरी आपल्याक कितें करपा तें कोता आनी आनको येता आमचे बगली या म्हूण भितर. तेश कोन्न सारको बरो आसा मोवाळ सारको. आतां मागीर व्हडलो जालो म्हणटरी केसो जाता तो खबर ना म्हळ्यार सद्या आतां बरो आहा. ना रे पिकू 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 घे पिकू घे घे घे. सो आतां ते टायम जालीं 12:30 जावपा येयली आनी ब्लॉग ते आतां काडटा हांव. आनी एक्चुली गेलोलो खेळपा गेलो आनी हे न्हू मागीर समतो न्हांवला आनी जेल बीन आनी आतां तो ब्लॉग काडटा. आनी कितें आनी एक सांगपा आहलो तुमकां की जाय जाणान मॅसेज घायलो हांवें म्हाका. जाय जाणान फोनूय मारला तांदळा लागून. सो हांव इतलें सांगूंक सोदिता तांदूळ न्हय रेडी जाल म्हणटा सांग म्हणलो आहाय बट तांदूळ येतो बेगीन मेळपा नाय. बेगीन म्हळ्यार मोर आनी एक 10 दीस लागतले कित्याक तें सांगता तुमकां. कित्याक आतां पयलीं उकडचोय ते आमी ओके. आतां तें आमी भायर एक राशी बांदून दवरलो आहा कित्याक तें आतां तापलो उनो आहलो थंय तें सोमतें वोतां सुकयलो तें उनोवाच आसत न्ही तें तापलो आसता. सो तें न्ही न्हिवपा जाय थोंड जावपा जाय भात. सो तें भात थोंड जावपा आनी एक 3-4 दीस वयताय ओके. ते 4 दीस जाल म्हणटरी मागीर ते आमी पोतयां भोंवताय. पोतयां भोवले म्हणटरी मागीर आमी ते गिरणीर वतलीं तांदूळ करूंक. सो मागीर तांदूळ करून हाडलो म्हणटरी आनी प्रोसेस काबार जायना. प्रोसेस आनी जायतो व्हडलो उरता. तांदूळ करून हाडलो म्हणटरी आनको ते 2 दीस पाटल्यान दवरताय आनकोडे. ते तांदूळ करता तेन्ना तांदूळ आनकोडे गरम दवरताय ते थोंड करूंक पडटाय. आनी इफ सपोज तेची बंद करून दवरलें न्ही जाल्यार तांदूळ रोखडो पिड्यार जाता. तो बरोड लागत थंय तांदळाक तो तेदोलो वता बरोड की तुमचो तांदूळ उनोले तर पॅक करून दवरलो जाल्यार. सो तो बरोड लागपा नाका म्हूण आनको फेना पोंदा घायन सुकयताय तांकां पाटल्यान दवरून दिसा फाटल्यान 2-3 ताळो मारताय थोंड कोताय. मागीर तो जालो म्हणटरी उबोवपा जाय. उबोयताय कित्याक तितू इल्लोसो कूण उरता तांदूळ करता तेदो तो कूण पडटा न्ही. सो तो थोडो उरता तो उबोवपा पडटा. तो उबयलो म्हणटरी मागीर घाताय चाळणी. प्रोसेस जायतो लांब आसा थोडोसो एक्सप्लेन करता तुमकां. चाळणी घालपा पडटा ओके. सगळे जाण चाळणी घायल म्हणटरी बरें आहाय तें उरताय चाळणी उरताय आनी बारीक मोडटाय ते. आतां काण्टा आसतना ते मोडटाय ते तांदूळ करता आसतना ते सकयल पडटाय.
आनी मागीर तेज फाटल्यान आनी एक स्टेप आसता ते क्लीन करपाचें. क्लीन कित्याक करपा आसता एक एक पाटी कितें जाता नॉर्मली अशें करून एक एक पाटी न्ही ब्लॅक चड पडटा, काळे तांदूळ चड पडटाय कित्याक हातोर आसताय वा आनी कितें एक एक भात तेशी पडलो आसता. सो आमी सेल कोताय न्ही, सो आमी तेशें कोन्न दिवपा जायना. सो तेका लागून ते आमी सगळे इचताय एक एक सारको तांदूळ चोयन इचताय. मागीर ते सगळे इचून जालें म्हणटकीर ते इचपा न्ही एक 25 kg इंचपा एक आद दीस बी जायोच. एक आद दीस मायज पासलो वता दोग जाण बसलो जाल्यार. सो प्रोसेस आसता व्हडलो व्हडलो, इजी ना तें. आनी मागीर तेज फाटल्यान मागीर आमी हें कोताय किल कोताय वेट कोताय आनी मागीर जाताय रेडी. ओके, सो आतां तुमकां सांगितलं तो आख्खो प्रोसेस उरलो आहा. आतां तुमकां जस्ट उकळटो प्रोसेस दाखयलें. सो थोड्या कडेन कळ्ळो आसतलो तांदूळ म्हळ्यार बारीक प्रोसेस न्ही म्हूण, एक्चुअली भरपूर व्हडलो प्रोसेस आसता. ओके, आनी हांव दाखयता तुमकां तांदूळ बी कोताय तो आख्खो ब्लॉगार दाखयता तुमकां तांदूळ कोताय तें आनी क्लीन कोताय तें तांणी कितून घाताय तें सगळें दाखयता तुमकां स्टेप बाय स्टेप. ओके, सो होप तुमकां कळ्ळो आसता म्हूण. आनी तांदूळ रेडी जावपा मॅक्झिमम आनी 10 to 15 days दवराय तुमी. ओके, आनी सगळें थँक्यू तुमकां जाय जाणांन फोन मारले तांदूळ दवरपा लायले आनी म्हाका स्वता फोन येयले ते म्हाका स्वता तांदूळ काबार जातले. पूण नो प्रॉब्लम, आनी पासून येतले जाल्यार आमकां आनी तांदूळ आहाय म्हळ्यार आमकां आनी भात उकडपा पडटा. आनी भातां आमी उकडपाचें. सो आमी सगळें उकडून तेशें दवरलें. सो आसूं आनी येयलें जाल्यार तें पासून उकडटा मागीर मुखार. ओके, आनी समजा तुमकां कळ्ळो म्हूण आनी हो ब्लॉगूय तुमकां लायक जालो आसता म्हूण आनी आयचो ब्लॉग हांगा खबर करता. आनी जर तर तुमकां आमगेलो ब्लॉग लायक जालो जाल्यार प्लीज लायक करें आनी म्हज्या चॅनलाचेर कोण न्यू जाल्यार प्लीज सबस्क्रायब करें. सो मेळ्ळे नेक्स्ट व्हिडियोन. टिल देन बी सेफ एंड रायट सेफ. टाटा, बाय बाय, गुड नाईट.